काणयेचें नांव सामादोराचो पूत. कथाकार डॉक्टर एडवर्ड नाझरेत. वाचन हांव लावी गंजेमाटा. तुवें कोंडुल्लो फोंड तुज्या बापायन कोंडिल्ल्या परीस जाल्लो. फोंड पळयतनाच तुका फोंड कोंडूंक अनुभव आसा तशें दिसतालें. मागीर कोणें सांगलें म्हाका, तूं ल्हान आसतना तुज्या बापाय सांगाता ताका कुमोग करूंक येवं नासुल्लोय म्हणून. पाद्र्याप कित्या पासत आपणाची शाबासकी उसारता तें सिरिलाक समजलें ना. पाद्र्याप बसून आशिल्ल्या कदेला मुखार मेज आशिल्लें आनी मेजा उपरांत पाद्र्यापा कडेन उलोवंक आयिल्ल्यांक बसूंक कदेलां आशिल्लीं. पाद्र्यापान सिरिलाक बसूंक सांगूंक नातलें. सिरील त्या कदेला फाटल्यान उबोच आशिल्लो. तुका हांवें आपोवंक धाडिल्लें कित्याक म्हळ्यार कालच मोर्न मातयेक पावयल्या उपरांत उलोवं या म्हूण आसुल्लो. कदेलाक फाटीं उणकोवन म्हणालो पाद्र्याप. तुजो बापूय ह्या फिरगजेंत फाटल्या 30 वर्सां थावन सामादोराचें काम करनासुल्लो. आपणाची भलायकी सारकी नासल्यारय पिडा शिडा पळयनासता फेस्त परब लेखी नासता सरिल्ल्या फिरगजगारांक मातयेक पावचे खातीर तो केन्नाय तयार आसुल्लो. सकाळीं मोर्न सामन जाल्यार राती मोद्या नेरसयती क्लोस मेस्त्र्यान फोंड कोंडतालो तितलो यकीन तो. आतां आपल्या आनाची शाबासकी उलयल्ल्या पाद्र्याबान आनाची जिवनांतली कूड आदल्या सांजेर इगर्जेंत हाडून दवरल्या वेळार असलीं उतरां कित्याक सांगूंक नात म्हणलें सवाल सिरिलाच्या मती भितर उदेल्यारय ताणें तें उसारलें ना. पाद्र्यापाक तो भोवशा तें उगडास नातलें जावेत लेखलें सिरिलान. सिरील कितेंच उलयलो ना. आतां तुजो बापूय देवादीन जालो आनी आमकां पाद्र्याप एक लांब उस्वास घेवन म्हणालो. ह्या फिरगजगारांक एक बरो सामादोर ना जालो. हांवें तुका आपोवंक धाडिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमकां एका बऱ्या सामादोराची गरज आसा. तुजो बापूय तें काम करनासुल्लो आनी हक्कान तें तुका दिवं येता त्या पासत. पाद्र्याप उणकारलें थान मुखार मेजाक बागोवन म्हणालो. हांव दुसरें काम सोदतां फादर. PUCची एक परिक्षा बाकी उरल्या. काल एक परिक्षा सुकली. फाल्यां एक परिक्षा आसा. परिक्षा जातच बंबय गेल्यार काम करचें सांगाता हेर कितें शिकयत. हांव तशें चिंत्तां. सिरील कसलेच उद्वेग नासता म्हणालो. कितें कामां मेळटात म्हूण तूं बंबय वेतलोय आनी कसली व्याप्त शिक्षी. कोणी वळखीचे आसात तुका थंय? ना, थंय कोणीय नात. कोणी नातल्या गांवांत वचून कितें करशी तूं? तुका हांगा तुज्या बापायचें काम करयेत. आवय आनी भयण आसात तुका. तांकां सांगाता कोणीय नासता तूं पयस गेल्यार. पाद्र्याप सिरिलाचेर दिश्ट काडिनासता म्हणालो. सिरिलाक कितें जाप दिवची कळीत जाली ना. आवय भयणीच्या भद्रते विशीं ताणें कांय चिंतिल्लें ना. तुजो बापूय एकीनपणी काम करनासुल्लो. तुजो आजोय ह्या फिरगजेंत सामादोर जावन आसुल्लो खंय. देखून तुका हांवें हें काम विचारचें. तुका नाका तर कामाक कांय जण मेळचे नात म्हूण न्हय. सिरिलान काम इन्कार केल्लें पाद्र्यापाक बरें लागोंक ना जायचें. म्हाका सामादोराचें काम नाका फादर. हांवें काल फोंड कोडुल्लो म्हज्या आनाक मातयेक पावंक. त्या वेळार फोंड कोंडतेल्यांक तालास करूंक साध्य ना जाल्ल्यान म्हाका सामादोराचें काम नाका. सिरिलान तशें सांगूंक चिंतलें पूण उसारलें ना. पाद्र्यापाक तशें आड उलयलें म्हूण तो जाणा आसुल्लो. मांय कडेन विचारून पळयतां फादर. सिरील नम्रतायेन म्हणालो. तूं सामादोराचेंच काम म्हूण करिनाका. आमकां इगर्जेक इतलांत काम करूंक गोट्याच्या कामाक तुजे बरेंच आसुल्लो एक तरणाटो जण जाय. सांगाता गरज पडटना सेमेस्त्र्यान फोंड काडूंक आनी सरिल्ल्यांक मातयेक पावंक. तुज्या बापायक हेंच काम आशिल्लें आनी इगर्जेच्या लेकार 1000 रुपये सांबाळ आसुल्लो. पूण तो फोंड काडचें सोडून हेर कामाक हांगा येनातलो जाल्ल्यान सांबाळ ताका पुरतो मेळनातलो. देखून फोंड काडिल्ल्याक एका फोंडा फाटल्यान इगर्जेंत ताका 30 रुपये दिताले. तूं बऱ्यान काम करशी तर तुजो सांबाळ इल्लो चडोयत. शिवाय मातयेक पावयल्या उपरांत सरिल्ल्या घरचीं कांय बक्षीस दितात. तुजो आन तें सक्कड सोऱ्याकच घालतालो. हांगा मात्र न्हय. गरज पडल्यार आमच्या वाऱ्याड्यांत हेर फिरगज्यांनी फोंड काडूंक आपयतात. थंय जोडुल्ले तुवें दवरयेत. अर्द्यार दोण बांदिल्ले हात सोडून पाटी बांदले सिरिलान. आन सक्कड सोऱ्याक घालिनातलो. थोडे फावटी तरी घरा करसा दितालो. अशें सांगूंक मोन आयल्यारय सांगलें ना सिरिलान.
हांव त्या विशीं थोडें चिंतून सांगता. मांय कडेन उलयचें. एक फावटी पाद्र्यापा मुखलो वसूंक जाय आशिल्लें सिरियलाक. पाद्र्यापाक सिरियल सुकोवन घेवंक पळयता म्हूण भोगलें जायचें. बसुल्ले कडसो उठोन सिरियला सरशें आयलो पाद्र्याप. हळे सिरियलाक भुलोवन म्हणालो तो, खंयच्याय कामांत व्हडपण आनी ल्हानपण आमी लेकल्ले परी आसा. निमाणें कितें गरज? तूं त्या कामांत कितले नितीन जोडताय म्हणलें. चिंतून पळय, तुमकां कठीण दुबळीकाय आसा. तुज्या बापाय न्हू कितेंय आदार लाबल्लो ना जावयेत. पूण तुवें तशें जायनाय. जोडुल्लें बऱ्यान सांबाळून दवर. जायत फादर, हांव ह्या विशीं चिंतून सांगता. सिरियल थोडो वेळ ओग्योच रावुल्ल्या उपरांत वसोंक घुवलो. पाद्र्यापाच्या घरांतावन आयिल्लो सिरियल शिदा घरचे कुशीन सरलो. इगर्जेतावन घराक कांय 1 मैला तितली वाट. सामादोर असो पूत. सिरियल चिंतूंक लागलो. हक्कान सामादोर जावंक. विर्यार जालो तो. सोरो पियोन रगात वंकून अनाथा परी बास्स नाक्यार पडोन मेलो. तो रगात वंकून नित्रान जावन पडोन प्राण सोडूंक कश्टाताना ह्या फिरगजेंतल्या कोणा एकल्यान तो यकीनपणी सामादोराचें काम करनासलो म्हणलें उगडास करन ताका आस्पत्रे पर्यंत पावोवची दया केल्ली ना. ताका मर्यादेचें मोर्न भोग्योंक नातलें. तसो मेल्ली खबर पावतना सिरियल परिक्षे खातीर भायर सरो नासलो. तूं बाकी आशिल्ले परिक्षा बरोवन ये. मोर्न घरा पर्यंत आमे हाडून पावयता म्हूण सांगतलें कोण येनातलें. आनाच्या कुटुंबाच्यांक दायजांक सामादोर म्हणलें हल्क काम करता देखून आमच्या कुटुंबाची सैरीक ना. आनाक लागशिल्ले नात, पूण दायजी आसात. कोण एकलो ताच्या मोर्नाक आयिल्लो ना. माय कशी आसऱ्यांतली. आनाक सामादोर न्हय जाल्लो तर हांगा चेडूं दिते आनी आपणाक माय कुशीन कोण सैरी आसती, कश्टांच्या वेळार पावती अशें चिंतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां उदेली. क्रिस्तांवांक मोर्न काजारां परीस खर्साक वाट. सालून घोळोन पुंजायल्लें कितेंच नातलें. आपल्या सोऱ्याचो खर्च काडून घरा भायल्या भुरग्यां खातीर ताणें दिल्लेंच उणें. तांतलें थोडें कांय उरोवंक नातलें. सिरियलाच्या मांयक पयलेंच्या परी बिडी बांदूंक बिडयेचे खोले जाय तितले मेळनातले. सगळो दीस कुलीचें काम करूंक तिका साध्य जायनातलें. हात तोंडाक पावचे तितली मात्र आसली तांची आर्थीक गत. सालूच्या मोर्ना खातीर तांचे कडेन कितेंच नातलें. त्याच सांजेर मोर्न मातयेक पावंक वाड्याच्या गुरकारान पाद्र्यापा कडेन उलोवन जाल्लें. फंड काडूंक जन नातलो. गोलेमार फिरगजेंत आनी शेजारच्या फिरगज्यांनी कितल्याश्या जाणांचो फंड काडिल्ल्या सालूचो फंड काडूंक दुसरो सामादोर नातलो. पाद्र्यापान वाड्याच्या गुरकारान सिरियला कडेन फंड काड म्हूण शिदा सांगूंक ना, पूण निर्वोग नातलो. सामादोर नातल्ल्यान सिरियलानच फंड काडीचें आसलो. बापायची कूड घरांत दवरून कर्कट्या वतांत 3 वरां ताणें आपल्या आनाची जीव नातिल्ली कूड मातयेक पावूंक फंड काडलो. आनी त्या वेळार ताचे सांगाती परिक्षा सालांत आशिल्ले. सामादोर असो पूत सामादोराच्या कामाची परिक्षा सेमिस्त्रेंत दिवनासलो. मोर्न इगर्जेक आनी थंयतावन सेमिस्त्रेक व्हरून गरिबां खातीर इगर्जेंत पाळणें आशिल्लें. पाळण्यांतली कूड काडून ती मात्र फंडांत देंवयल्ली. कितलेशा जाणांच्यो कुडी मोलादीक पेटयांनी दवरून मातयेक पायिल्ल्या आनाचे कुडीक मोर्नाचे पेटयेंत न्हिदचें भाग ना. कुसकुसोन रडुल्लो सिरियल बापायची कूड तशीच सकला देंवयताना. सिरियल सामादोर असो पूत आतां सामादोर जाल्लो आनी तो बापाय परी बरे फंड काडता म्हूण पाद्र्यापान शिफारस केल्ली. भोवशा हेर पूत आपल्या बापाय परी यशस्वी जाला म्हणल्या होगलेकेक उक्त्यान स्विकार करते. पूण सिरियल सामादोर असो पूत जावन जल्माल्ल्या आनान आपल्या सालू नांवा पयलें सामादोर म्हणलो बिल्लो लागच्या पयल्या दिसाय तशेंच आपल्या बापाय खातीर फंड काडुल्लो जायचे चिंतलें सिरियलान. बापायचो फंड पुतान काडून सामादोर जावचे रिवाज तांच्या कुटुंबाक लागल्या तशें भोगलें ताका. तें एक मात्र सिरियलान अपेक्षूंक नातलें. ताका आपल्या बापाय परी सामादोर जावंक खंडीत नाका आशिल्लें. पूण परिगतीन ताका थंय हाडून रावयलें. सामादोर सालूचो पूत म्हूण आपणाक हेरांनी आपोवच्याक सिरियलाक ल्हान आसतना कितेंच लज भोगनातली. ल्हान क्लासींनी लढाई करतना थोडे फावटी ताचे सांगाती ताका वच रे फंड काड रे म्हणटाले आनी तो तांकां तुका पुरता पळय
म्हूण जाप दितालो शिवाय कसल्या उतरांनी ताका उणेंपण भोगल्लें ना. सिरील 4थ्या क्लासीन शिकून आशिल्ल्या वेळार ताचो क्लास मेस्त्री गोलेमार फिरगजेंतलो एक कातोलीक जावन आशिल्लो. शिलाब ताचें नांव आनी तो सालू सोदायजी. ताच्या क्लासीन पाविल्ल्या एका हप्त्यांत लिसांव करिनातल्या एक ल्हान कारणाक सिरिलाक शिलाबान सकडां मुखार उबें रावून तुका फोंड काडटल्याक शिकप खंय माथ्या भितर रिगात, शिकपाची गरज ना रे तुका सामादाराच्या पुता म्हूण हिणशिल्लें. सिरिलाच्या काळजांत भालये बरी तोपुल्लें. क्लासींत मेस्त्रीन ताच्या बापायच्या कामाक हल्क करून सकडां मुखार ल्हान केल्लें. मासूम सिरिलाक कठीण दुखुल्लें. ती सुरवात आनी त्या उपरांत तें सगळें वर्स सोडिनासतना शिलाबान ताका सामादोराचो पूत फोंड काडूंक जाशी, मोड्या पडल्यार सोरो जाय तुज्या बापायक बेबद्याचो पूत अशें थरावळ उतरांनी केंडिल्लें हल्क केल्लें. तो अणभव सिरिलाच्या काळजांत माजवानांतल्या गायां परी आशिल्लो. तें वर्स आखेर जाताना सिरिलाचें व्यक्तित्व परतें बदलल्लें. तो आतां हेर भुरग्यां सांगाता चड बोरसाना जालो. ताका खास इश्ट म्हूण कोण ना जाले. हेरां कडेन चड उलोवंक वा क्लासी भायर मेळोवंक तो वचनातलो. शिकपान ताका आसक्त उणी जायत आयली, पूण तो क्लासींनी फेल जालो ना. पयलेंच्यो धादोस जिनूस वचून तो चड अंतर्मुखी जालो आनी त्या उपरांत ताका कोणेय सामादाराचो पूत म्हूण आपयल्यार तो सगळो सूख बाळटालो. आपल्या बापायच्या कामांतय ताका खूब कांटाळो उपजाल्लो. त्या पयलें इस्कॉलाचे रजेर सालून फोंड काडूंक आसल्यार ताच्या सांगाता सिरिलाकी सिमिस्त्री त्या पयलें इस्कॉलाचे रजेर सालूक फोंड काडूंक आसल्यार ताच्या सांगाता सिरिली सिमिस्त्रेक वेतालो आनी आपणाक जाता ती कुमोग करतलो. 4थ्या क्लासी उपरांत बापायन आपयल्यारय गेलो ना. आनाक हें काम करिना तर दुसरीं कामां करूंक जायनात माय. फोंड काडचें काम मात्र आन कित्याक करता म्हूण तवळ तवळ ताणें आवय कडेन विचारिल्लें आसा. बापाय कडेन तूं फोंड काडिनाका म्हूण सांगूंक ताका अवकाश जावं धीर जावं नातलें. आपलो बापूय नाकभोर पियेता तर ताच्या कामा फाटल्यान ताका भोगची लज विसरोवंक तो तशें करता म्हूण लेखिल्लें सिरिलान. लोक सक्कड तुका सामादोर सालू वा फोंड काडचो सालू म्हणटात देखून आपलो आन सोरो पियेता समजल्लो सिरील. आदल्या दिसा बापाय खातीर फोंड काडच्या पयलें पिकास हातांत घेताना ताच्या दोळ्यांनी दुखां भरून आयिल्लीं. गोलेमार फिरगजेंतल्या कितलेशा जाणांक मातयेक पावंक सालून आदार दिल्लो, पूण ताका मातयेक पावंक आयिल्ले सांत विशेंत पावल सभेचे 4 जण आनी वाड्यांतलीं गुरकार धरून कांय 5 जाणां मात्र. आन सामादोर देखून सामादोराच्या मोरणाक येवच्याय सामादोराच्या मोरणाक येवचें लोकांक सासार दिसलें, चिंतलें सिरिलान. पाद्र्याबान कित्याक आपयल्लें विचारलें सिरिलाच्या आवयन तो घरा पावुल्लोच. पाद्र्याबान बरें म्हूण दाखयल्ल्याक देवाक अर्गां म्हणाली सिरिलाची आवय. आनाचें काम तुका मेळिल्लें बरें जालें. सिरिलान पाद्र्याबान कित्या खातीर आपयल्लें म्हूण सांगलें तक्षण नशीब कितलें वायट रावता चिंतूंक लागलो सिरील. आन फोंड काडतलो देखून आपणें तें काम करीत जाल्ली बरी गत. ताणें आवयक जाप दिली ना. दुसऱ्या सकाळीं सिरील परिक्षा खातीर भायर सरतलो तेन्ना फिरगजेचो मेरन्याम आनी उपाध्यक्ष सांगाता आयले. पाद्र्याबान धाडलां म्हणालो मेरन्याम भायर बसून आशिल्ल्या सिरिलाच्या आवय कडेन. इगर्जेवाड्याचो जेरमवास सरला. मोर्नो सांजेर 3 दवरला. सिरिलान फोंड काडूंक पिगारान आपयलां. सिरिलान काल पाद्र्यापाक स्पश्ट जाप दिवंक नाकय देखून समजय म्हूण म्हाकाय वच म्हणलें पाद्र्याबान म्हणालो उपाध्यक्ष. तो परिक्षेक भायर सरना सामू नारगाली ती. पयर एक परिक्षा बरोवंक ना म्हूण आयकलां हांवें. कशेंय फाटीं पडल्या. मागीर सांगाता बरव येत न्हय. आनी आतां परिक्षा बरोवन व्हडलें कितें जावंक आसा. मोर्नो सांजेर म्हूण जालां. भायले पाद्र्याप येतले. शहरांत हांव बँड सांगलां. तांकां फाटीं वचूंक जाय म्हणून बेगीन दवरलां म्हणालो उपाध्यक्ष. फोंड काडूंक जेरमवासाक पूत नात भितरतावन जलाक देंवतना म्हणालो सिरील. सामादोराच्या पुतान सामादोर जायचें म्हणून कांय नियम आसा. सिरिलाच्या उतरांनी बांदून दवरले उपदेश उसळ्ळे. सकडां वाक्क जालीं. हांव परिक्षे भायर सरलो माय. हेरांक कितेंय उलोवंक अवकाश दिनासतना
आवयक उद्देशून म्हणालो तो. फोंड काडचो सामादोरो मेला म्हूण हांकां तूं सांग. फाटीं पळयनासतना सिरील समकालो.